ह्या पोटवेंचणुकेत भाजपाक गरज पडली जाल्यार आमी तांचो प्रचार करतले। बाबूश गोवा फॉरवर्ड घट करपाक आयला, बीजेपी न्हय। गोवा फॉरवर्डाच्या आमदारांचो आंकडो 22 लेगीत पावंक शकता अशें टीसीपी मंत्री विजय सरदेसाय उलयलो। पोटवेंचणुकेत भाजपाक आदार करतना गोवा फॉरवर्डाचो एकलोय दिसना। हे विशीं विचारल्यार तांकां गरज पडत जाल्यार आमी आदार दितले म्हूण टीसीपी मंत्री विजय उलयलो। बाबूश मनशाराताक लागून भविष्यांत आमदारांचो आंकडो वाडटलो। हो आंकडो 22 लेगीत पावंक शकता अशेंय तो उलयलो। बीजेपीचे आमकां कित्याक पडलें? आमचे गोवा फॉरवर्ड पार्टी आमी ताका बीजेपीन घेवंक ना, आमी ताका आमचे पार्टी। तुम्ही म्हणटा की सरकार आतां आनी घडत जाल्यार कशें जातलें? कित्याक नंबर ना न्ही। एक तकलेन बाबुशाच्या फाटल्या दारान सगळी काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी आणि तो लुंगीवालोय वतालो, तो हायकमांड आहा पळय, ताच्या फाटल्या दारांतल्यान भितर सरताले। कित्याक सरताले ते तुमी तांकां विचारा। हांव ताच्या फाटल्या दारांतल्यान भितर सरना, ते फाटल्या दारांतल्यान ताच्या सदां भितर भायर वचत आसताले। काँग्रेस पार्टी फूल तांणी घाणाक दवरलेली ताचे थंय। ताणें तांकां एलायन्स ताणें ताचे बरोबर केलें, ताणें तांकां 2 आमदार दिले हो ना। So that is his value. He's got those constituencies. He's repeatedly winning the election there. सो गोवा फॉरवर्ड पार्टी फाटी फुडें आनी 2 आमदार बाबूशा कडल्यान मेळटले अशें म्हणून? दोनूच न्ही, देर आर ऑलवेज मल्टिपल इन पॉलिटिक्स। 2 is not 2, 2 can be 22. So when you're not campaigning for the BJP in Panjim? See, I will campaign for the BJP if the BJP requires me to campaign for it. I think what I have done is much more than campaigning. इतिहासात ओपिनियन पोला वेळार भाऊसाहेब बांदोडकराक निमाण्या वेळार विलिनीकरणात इंट्रेस्ट नासलो म्हूण ताणेंय हो विशय मातसो लूज सोडिल्लो अशेंय टीसीपी मंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पुण्यतिथी कार्यावळीत उलयलो। एक चूक जर जाली, लास्टाक अशें हिस्ट्री वाचल्यार अशें मेळटा की ओपिनियन पोलाच्या लास्ट भाऊसाहेब बांदोडकराकूय तितलो व्हडलो इंट्रेस्ट ना विलिनीकरण जावचें म्हणून, ताणें तें मातशें लूज सोडिल्लें। हें अशें देर आर हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स अवेलेबल। म्हणून चूक जाली जाल्यार गोंयांत चूक लोक माफी करपाक तयार आसता। एक बरो मनीस ज्याच्या हातांत जर कॅपॅसिटी आहा गोंयाक बरी दिशा दाखोवपाक, जाल्यार ताका गोंयकार सेकंड चान्स दिवपाक तयार आसता। हें तेन्ना गोंयकारांनी दाखयलें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि विजय सुभाष कुटवळकार। मिरामार अडकल्ली लकी 7 बोटीक सकयल्ल्यान होल पडल्यात, ताका लागून ती काडपाक टॅक्निकल अडचणी आसात। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्वता ही माहिती दिली, मात ती रोखडीच काडटले अशेंय पर्रीकार सांगता। पणजे प्रचार करतना लोकांनी आजून मेरेन तरी लकी 7 बोटीचो प्रश्न काडिल्लो ना अशेंय पत्रकारांच्या प्रश्नाक जाप दितना पर्रीकारान सांगले। मिरामार आडकल्ले हे लकी 7 बोटीचेर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक पत्रकारांनी विचारले। पर्रीकार म्हणटा लोकांनी अजून मेरेन बोटीचेर विचारिल्ले ना, तुमीच विचारतात। सर तुम्ही जेन्ना कॅम्पेनिंग करता पळय तेन्ना तुका लकी 7 कोण इश्यू काडिना, म्हणजे ती केन्ना काडटली कंपनी? तुम्ही सोडून कोण काडिना, पण ती काडली वतली, काय चिंता कर। म्हणजे लोकांक अशें हें ना हांवें अशें म्हणना, तूं इंटरप्रिटेशन कर। ना तुमी म्हणलें ना आमी सोडून कोण काडिना म्हणजे विचारतात। म्हाका काय कोणें विचारूंक ना, लोकांनी म्हणजे हांव वता थंय विचारूंक ना, पण ती काडपाची चिंता सरकाराक आसा। काय म्हणजे डिले कित्याक लागून जाता हे तूं कॅप्टन ऑफ पोर्टाक, ताका टॅक्निकल रिजन्स आहा, ताका डॅमेज आहा, ती काडली आनी फुडें वचून बुडली जाल्यार सद्या ताका गशिंग होल आहा। सो इफ यू पुल इट रायट नाव लायक दॅट ओनली, इट मे सिंक 200, 300, 400 मिटर्स अहेड ऑफ दॅट पॉयंट, दॅट वील क्रिएट प्रॉब्लेम। सो ऑल दोज फॅक्टर्स तकलेन धरून ताचे बॉटम आहा तें सगळें सील करून मागीरूच भायर काडटले। इट्स अ टॅक्निकल रिजन, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू बी रिमूव। काडटोकूच तिका रिपेर करपाक व्हरपाक ती एक 10-12 वरां तरी फ्लोट उरूंक जाय। ती ताका डॅमेज जाल्ले आहा, ते डॅमेज सगळें तेंच्यानी रिपेर केलें की मागीर ओडटलें। फाटलो म्हयनोभर जालो ही लकी 7 बोट मिरामार आसात, तिचे काडपाचे यत्न चालू आसात, मात अजून ताका यश आयिल्लें ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष कुटवळकार। घेऊया एक ब्रेक।